ह्या भाग्यवान पावलूच्या उतरांनी आमकां वेगवेगळी देणी दिवन ही जबाबदारी शुभ वर्तमानाची जबाबदारी परगटपाची जबाबदारी ती आमकां दिल्या. तुवें हांव मुखार वेता आनी म्हजी उतरां हांव तुवें जोडटा आनी अशें म्हणटा. तुका अभिनय करपाचो गूण दिला, तुका वाजोवपाचो गूण दिला, तुका गावपाचो गूण दिला, तुका बरोवपाचो गूण दिला, तुका हांसोवपाचो गूण दिला जाल्यार बरे तरेन हांसय, बरे तरेन अभिनय कर, बरे तरेन वाजय, बरे तरेन गायन कर, बरे तरेन बरोय आनी शुभ वर्तमानाची परगटपाची जबाबदारी जी आमच्या हातान दिल्ली आसा ती बरे तरेन पाळ. मोगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान म्हणल्यार कितें? फकत घडये शुभ वर्तमान म्हणल्यार आमी फक्त पवित्र पुस्तक आमी सजमूंक जायना. फकत पवित्र पुस्तक म्हणल्यार शुभ खबर काय? आमी बरयता आसतना, आमी घडये गायता आसतना फकत देवाच्या उतरांत जें कितें मेळटा तेंच आमी सांगप काय? आयज आमच्या तियात्रांचेर आमी नदर मारुया. जायते कांतोरिस्ट आसात, जायते बरोवपी आसात, जायते अभिनय करपी आसात, जायते वाजोवपी आसात. थंय आमी तियात्रिस्ट कशे आनी कलाकार कशे वेगवेगळे दिशेन आमी कसलो संदेश दिता काय? शुभ खबर म्हणल्यार बरी खबर. बरी खबर म्हणल्यार गूड न्यूज. बरी खबर म्हणटा आसतना बरी तत्वां आनी बरी मूल्यां हांव म्हजे कले वरवीं दिवंक प्रयत्न करता काय? म्हजे कले वरवीं हांवें बरी तत्वां, बरी मूल्यां, बरे घडये जोक्स करून, बरे घडये स्क्रिप्ट बरोवन, बरे घडये तियात्र करून वा बरे घडये गूण वापरून हांवें दुसऱ्यांक बरो संदेश दिला काय हाचेर आयज नियाळ करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां खेरीत भाशेन आपयता.